आमकां पुनर्जीवनपण आमच्या जिवितांत कितें करूंक आपयता काय तें आमी आयज ह्या जिवितांत आमी पळोवया, ह्या आयच्या नियाळांत आमी पळोवया. पूण आमी पुनर्जीवनपणचे नियाळ करता आसतना पयलें म्हणल्यार आमी पळोवया आमकां ह्या पुनर्जीवनपणांतल्यान देवान आमकां दर एकल्याक आपलो मोग दाखयलो, आपली पदवी दाखयली आनी आमकां आमचे बरोबर तो सदांच आसा म्हण तो आमकां भरवोसोय ताणें दिलो. कित्याक मोगाच्या भावान भयणो, हें पुनर्जीवनपण आमकां हेंच दाखयता, हेंच आमकां तें शिकयता. कित्याक आमी पळयत जाल्यार आमी जाणात आमी हें पुनर्जीवनपण आमी मनयत आयलोलीं आसा. कित्याक एक तेंपार इतिहासांत आमी ही घडणूक घडलोली पूण आमी ती मनयता. कित्याक आमकां जेजू परतून परतून आमकां उगडास करता की तो आमच्या सांगाता आसा. आमकां तो आमी कसलेच त्रासांनी पडत जाल्यार आमचे बरोबर तो आसा हें तो आमकां दाखयता. हीच जावन आसा आमकां देवाची कृपा, हीच जावन आसा देवाचो मोग तो आमकां दाखयलो. तो देवान आमचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत ताणें धाडलो. ह्या एकल्याच पुताक ताणें आमचे पासत ताणें भेटयलो. आनी जेजू जेन्ना मनीस जालो, आमचे बरोबर रावलो, आमचे भशेन तो जियेलो, तेन्नाय न्हू ताचें शीत असलें, ताचे जायते पाटलावदार आसले. आनी जायते जाण आमी पळयलेलें आसा शुभ वर्तमान पळयत जाल्यार जायते जाण ताचेर आडूय उलयताले, जायते ताचेर ताका राग येतालो. कित्याक ताणें आख्खोच फोकस तांचेर घातलेलो म्हणून. आनी तो तांकां सांगूंकूय सोदता पूण ते मानिनात. आनी सगळेंच घुसपागोंदळ जाता. आनी आमी पळयलां मनीस जाका देवान सगळें दिल्लें त्या एक काळोखाच्या मार्गार वता. जेजू जावन आसा आमकां एक उजवाड, आनी ताणें आमकां सांगलोलेंय आसा आनी जायते कोन्यांनी ताचे मिलाग्रींनी ताचे पेकोण्यांनी ताणें आमकां दाखयलां तोच जावन आसा आमकां उजवाड म्हणून. पूण तेंच मानूंक त्या वेळाचेर, त्या काळाचे मनीस जे आसले, जुदेव जे आसले, जेजू तांकां सांगूंक आयल्लो तो ते मानून घेवंक तयार नासले. आनी तेच परेन ताचे शिस्त ताचे बरोबर रावनूय बी तांकां आजुनूच कळोंक ना. आनी आयचे शुभ वर्तमान देखून जेन्ना आमी पळयता हांगा ह्या जुवांच्या शुभ वर्तमानांत पळयलोलें आसा, जुवांव आनी पेद्रू, जुवांव ताचें नांव बरयलोलें ना पूण आमी मानतात की तो जुवांव म्हणून. आनी पेद्रू हे फोंडाशी जेन्ना धांवन वतात, पेद्रूक आजून समजूंक येयना.